आतां बरें म्हाका दिसता उत्तर गोंयाक भोंवपा लागले आमी श्रीपाद भाऊ वेल्यान स्टार्ट केलें मागीर पयलीं अख्खी उत्तर गोंयच घेतलें आमी आनी मागीर आमी बारीक बारीक आतां वेगवेगळे मांद्र्या सावन सत्तरी सावन म्हापश्यां येवया. म्हापश्यां काल तो इंट्रस्टींग बोवाळ जालो तो म्हळ्यार दुकानदारांचो. हो पळयतकीर आय एम रियली व्हेरी क्युरियस टू नो युअर ओपिनियन. जनरली धंदेकार लोक अशें कांय करनात पूण तांकां सुद्दां तें करचें पडलें आनी ताची फाटलीं कारणां हे दोनूय गजाली पळयतकीर तुका कितें दिसता? पळय म्हापशाचो विशय प्रमोद खूपच इंट्रस्टींग. हय म्हणजे म्हापशाच्या ह्या विशया वयल्यान आमी मातशे फाटीं या. म्हापशाचें प्रतिनिधित्व ज्या आमदारान बरोच वेळ केलो ते म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा, स्वर्गीय फ्रांसीस डिसोजा. आणि फ्रांसीस डिसोजा हे जेन्ना जेन्ना मंत्री जाले तेन्ना तेन्ना ते अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जाल्लेले आसात. आतां कळोन येता की ते इतलीं वर्सां कित्याक म्हापशान निवडून येवं शकले. कित्याक तर तेंच्यांनी सदांच ह्या म्हापशाकारांच्या जे वेपारी आसात तेंचें हित जपलें, तेंचेर कठोर कारवायेची बडी उगारूंक ना. आनी आयज ते गेले आनी हांकां खडबडून जागे जावचे पडले. विशय कितें आसा पळय, म्युनिसिपालिटीची जेन्ना शॉपां तुमी घेतात ती शॉपां लीज पद्दतीचेर तुमी घेतात. यू आर नॉट द ओनर ऑफ दॅट शॉप्स. तुमचे कडेन लीज आनी एवरी 3 इयर्सान ती लीज रिन्यू करूंक जाय. आतां अशें जालां की ती शॉपां विकलीं, तुका 1 कोटी 2 कोटी शॉपां विकलीं पूण लीज मात्र म्युनिसिपालिटी कडेन आहा. विकून सुद्दां तो 3-3 वर्सांनी ती कितें फी आहा पळय म्युनिसिपालिटीची भरता आनी तो सुशेगाद आहा. 10-10, 15-15 दुकानाचे मालक जाल्लेले वेपारी आयज म्हापश्यान तयार जाल्लेले आहात. कालूच एफिडेवीट जें दिलें त्या एफिडेविटान 1029 शॉप्स म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आहात आनी तेतूंतल्या 311 जाणांक नोटीस धाडल्या. ती नोटीस कित्याक धाडल्या? सीओन जेन्ना रीट पिटिशन पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन जेन्ना पावलें हायकोर्टान तेन्ना सीओ नोटीस काडटा. हेच्या पयलीं सीओ खबर नासलें ती सब लिजींग केल्लेली आहात म्हणून, काय शॉपां विकलेली आहा म्हणून. म्हाका एकाच गोश्टीची मजा दिसता की ह्या शॉपकिपरांनी आपली चूक पयलीं मान्य करपाक जाय की आमच्या कडल्यान ही चूक घडल्या. सो ती चूक आमी बऱ्या हेतून म्हणजे आमच्या स्वार्था खातीर ह्याच्या खातीर कितें जावं पूण ते वेपारी म्हणटकूच ते वेपाराच्या हितान तेंच्यांनी केल्या. आयज ते आक्रमक जावन जे रस्त्यार सरकारान ऑर्डिनन्स काडूंक जाय म्हणटात ते आमची शॉपां लिगलायज करपाक. तुमी एक तर पयलीं इलिगॅलिटी केल्या, इरेग्युलरिटी केल्या आनी वयल्यान तुमी डिमांड करतात की सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाक जाय. तुमचो जर ऑर्डिनन्स काडूंक जाय जाल्यार सगळ्याच इलिगॅलिटीचो सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाक जाय. ज्या आरटीआय एक्टिविस्ट जवाहरलाल शेटये हांणी जे रीट पिटिशन फायल केला त्याच्या अगेन्स्ट आयज अशें वातावरण म्हापश्यान तयार जाला की काल बोर्डूच एक लायल्लो की हे तो आनी एक सुदेश तिवरेकर म्हणून दुसरो तेचो साथीदार हे दोगूय जाण म्हापशाचे राहू केतू म्हणून म्हणजे म्हापशाच्या सगळ्या शॉपकिपरांच्या जिवार उठलेले हे 2 राहू केतू. ज्या लोकांनी ती इलिगॅलिटी उघडकीस हाडली ते राहू केतू आनी तुमी इलिगॅलिटी करून तुमी साव. म्हापशाच्या वेपाऱ्यांची खंय तरी चूक जाता, तेंच्यांनी शांत पद्दतीन हेचेर फेर विचार करचो. चूक जाल्या घडये जाल्या जाय चूक, पूण ती चूक जाल्या ती मान्य करा आणि सरकार कडेन विनंती करून तुमचे हित साधून घ्या. अशा पद्दतीन चूक करूनय तुम्ही जर अशी जर भूमिका घेशीत इट इज टोटली रॉंग. आणि हो विशय प्रमोद खूबदां एसेंब्लीनूय चर्चेक येयला. एसेंब्लीन वेळोवेळार ह्या विशयाचेर म्हणजे दिगंबर कामता सारक्या सिनियर MLAन तेचेर भाश्य केलां कारण अर्बन डेव्हलपमेंट म्युनिसिपालिटीच्या विशयाचेर तांचो खास अभ्यास की हें चुकीचें. सो सरकारान एकदांच कितें ते निर्णय घेवचो आणि ज्या कोणी सब लिजींग केला किंवा जेका कोणी विकल्या तेका डायरेक्ट त्याच्या कडेन म्युनिसिपालिटीन एग्रीमेंट करचो आणि तेका लीज होल्डर म्हणून दवरचो अशें एक ऑर्डिनन्सूय येयल्लें. पूण ते ऑर्डिनन्स येयले आनी मागीर तें तेंच्यांनी विड्रॉ केलें. पूण त्या ऑर्डिनन्सान जाली भानगड अशी की त्या ऑर्डिनन्साच्या नांवार ज्या कोणी सब लीज केले ते सगळ्यांनी एप्लाय केले आनी आंकडो सरकार कडेन रेडीमेड तयार जालो की ह्या लोकांनी सब लीज केला म्हणून. सो हो विशय सरकाराक शांत पद्दतीन सोडोवचो पडटलो. पूण जसो टॅक्सीच्या बाबतीन घडला पळय तशेंच ह्या दुकानाच्या बाबतीन एक एकटो मनीस 15-15, 10-10 दुकानाचो मालक जाल्लो आसा. म्युनिसिपालिटीची शॉपां ही सामान्य गोंयकारांक पोट भरपाक एक संदी, साधन रोजगाराची संदी म्हणून म्युनिसिपालिटीच्या दुकानाची संकल्पना आसा. पोट भरपाचो अधिकार सगळ्यांक आसा, सगळ्या गरिबांक आहा. थंय आपुणूच 10 आणि 15 दुकानाचो मालक जावन सारकें न्ही. Joel, how do you look at this issue? Because this is not specific to Maapsa municipality. This is across municipalities. आणि नाव म्हापसा म्युनिसिपालिटी ते स्किलाक लागून ते तुगेले उक्ताडार आयला आणि रीट पिटिशन आपले PILाक लागून उक्ताडार आयला. बट हो सगळे म्युनिसिपालिटींचो इश्यू आसा आणि त्याच खातीर तूं म्हणटा तशें हातूंत भितर मतां मागीर राजकारण मागीर हितसंबंद आनी हितां ह्या सगळे गजालीक लागून एक्शन घेवपाक कोण वचना. आणि तू सांगलें तशेंच इट इज नॉट ओनली स्पेसिफायड टू म्हापसा, एक सगळे कडेन आसा. नाव द प्रॉब्लम इज तांकांच तूं दोशी थारायतलो म्हणून अशें जायना.
द एंटायर सिस्टम हॅज टू चेंज. सिस्टम म्हणजे एक कशें तरी सबलेट जावंक जालें तशें. म्युन्सिपालिटीचो सीईओ आणि तो कितें करतालो. सो तितून भितर आख्खोच देर आर सो मेनी प्लेयर्स इन दीस होल थिंग. आख्खो सिस्टम एक जाग्यार घालचो पडटलो. एकूच हेजेर हेंकांच शॉपकिपरांकूच थरयलें म्हणून जावचें ना. सो आनीक म्हाका दिसता देर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो इनवॉल्ड इन टू दीस, लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन टू दीस. सो एक बेस्तच तो वयल्या वयर हें करून तो म्हापसाच एड्रेस केलो म्हणून जावचो ना. एवरीवेर आय थिंक वील हॅव टू do a kind of complete stock taking on this whole issue. कितें तरी एक बंदी घालची पडटली की ओके फायन हें आमी सबलेट करूंक दिवचें जावंक जावचेंच ना तशें म्हणून कितें करपाचें. ऑर पिनल एक्शन शूड बी स्पेसिफायड सेइंग दॅट वॉट इज द एक्शन. किशोराचो मुद्दो एक गजाल बरोबर आहा की जें ऑलरेडी घडलां ताका इतलीं वर्सां कोणूच हात घालपाक म्हणनाशिल्लो. हें तुगेलें एक्झॅक्टली किशोर जालां तें सावंडमॅना सारकें. त्या सावंडमॅनाक कोणाचे हितसंबंद म्हण सेटिंग म्हण नाल्यार कितेंय म्हण ताका लागून लोक एके वटेच्यान तुगेले विटलेले. कोर्टान बळी मारतकीर मागीर आमगेली तुगेलो बोवाळ सुरू जालो आनी मागीर एक्शन सुरू जालें आनी अजून मेरेन तो बोवाळ चालू आसा की इतली सगळीं सांगून सुद्दां सामकी लावड म्युजीक चालू आसता म्हणून. सेम हांगाय जालां की इतली वर्सां अशी न्ही की हो इश्यू आमकां खबरूच नाशिल्लो, अकस्मात तो आयलो म्हणून आतां तुगेले कितें तरी करपाक जाय. परत कोर्टांतल्यान बडी पडटली हाजी जाणीव जावपाक लागतकीर तुगेले ह्या इश्यूचेर कारण कोर्ट कायद्यान वतलें. एक काल मुद्दो शॉपकिपरांनी हें केला की 1977-78 असोच इश्यू जाल्लो सब लेटिंगाचेर आनी त्या टायमार डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपालिटीनी तेचें कॉग्निजन्स घेतलेलें आनी सगळ्यांक नोटीसी धाडलेल्यो. तेंचें म्हणणें आहा की तेन्ना तुमी नोटीस धाडले तेचेर फुडें तुमी कित्याक एक्शन घेवं ना म्हणून आमी ते परत पाप करीत रावले. आतां ऑफकोर्स हो युक्तिवाद तेंचो सारको ना पण हू हॅज स्टॉप दॅट एक्शन. हू हॅज स्टॉप दॅट एक्शन. हित संबंध आनी हितां येस हे दोनूय गजाली हांव टायम सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता. हातूंत भितरल्यान अशें की कोण तरी चुकता म्हणून ती चूक दाखोवप आनी ताजेर टिका करप हो आमचो उद्देश न्ही. इश्यू हो आसता की जेन्ना जशें जॉयलान सांगलें वेवस्था जेन्ना फेल जाता तेन्ना ऑब्वियसली ह्या लूपहोल्स तयार जातात आनी हे लूपहोल्स तयार जाले की तातूंतल्यान एक अशी अर्थवेवस्थाय तयार जाता, राजकीय वेवस्थाय तयार जाता आनी हितसंबंदूय तयार जातात जाचो कांय वर्सां भितर आवाट येदो व्हडलो जाता की तो कोणाकूच पेलवना. आनी एक दीस तो असो येवन हड्ड्यार पडटा की आमी चिड्डतात. त्या खातीर वेवस्था सारकी चलप गरजेचें. कारण आज जेन्ना जर कोणें फाल्यां व्हेरी किशोर एज यू रायटली सेड कोणें जर दुकानां विकती घेतल्यात पयशे दिवन आज ताणें पयशे दिवन विकती घेतल्या न्ही ती स्वताची. सो आज त्या मनशाचोय प्रश्न आहा. सो इट्स एक देर कम्स अ डे वेन हे सगळ्यो हड्ड्यार पडटा. ती परिस्थिती येवची न्ही कोणाचेरय सामान्य नागरिकाचेरूय बी किंवा कोण तरी गडगंज आसा ताचेरूय बी हाजे खातीर वेवस्था सारकी चलप गरजेचें. आनी ती एक नागरीक म्हणून आमची इतलीच अपेक्षा की आमचे कडेन सगळे कायदे आसात, त्या कायद्या भितर कलमाय आसात, ती फक्त इम्प्लिमेंट करपाचें धाडस आनी ड्युटी कर्तव्य न्ही तें आमचें. कर्तव्य पयलीं धाडस मागीर. आज कर्तव्य करपा खातीर धाडस दाखोवची पडटा ही वेगळी शोकांतिका. पण तें कर्तव्य आमी करतले इतलेंच आमी मागतात आनी इतल्याचेरूच हांव थांबतां.